फोणेच्या नुस्त्या बाजाराची हालत जाल्या म्हूण कागाळी येना फुडें फोणेचो नगरसेवक विश्वनाथ दळवी नुस्त्या बाजारांत पावलो. सेक्युरिटी दवरिल्लो खंय, पूण बाजारांत पळयत जाल्यार तोय नासलो. बेगीनचे बेगीन हाचेर उपाय काडटले म्हूण नगरसेवकान उतर दिलें. नुस्तें कट करता, ते नुस्तें कापता थंय सगळी घाण आसा, जें उदक आहा तें थंयच यूज जाता आनी तेच मागीर उदक आमी नुस्तें घेता. सो ते आमी हातून ते लोकांचे हो जो विशय हो लोकांचो विशय आहा. हो विशय हांव म्युनिसिपालिटी कडेन मांडटलो. येणाऱ्या मिटिंगेक आमी ह्या विशयार हांव डिटेल डिस्कशन मागतलो चीफ ऑफिसरा कडेन चेअरपर्सनाक. आमी चीफ ऑफिसराक सांगत आसा, सातत्यान सांगता की असो हो हांगा प्रॉब्लेम जाला. सो हांव हो विशय जो आसा आतां चीफ ऑफिसरा कडेन उलयतलो आनी बेगीचा बेगीन हेचे रिपेर करपा जाय. पायपलायनचें उदक सकयल गळटा. कंप्लेन आमी रिटर्न कंप्लेन दितले हेल्थाकूय आनी इमिजिएटली हांगा स्टॉप करून घेतले. ऑफिसराकूय सांगलां आमी सेक्युरिटीक हांगा थ्रू आउट 24 hours आमी हांगा सेक्युरिटी दवरल्या. दिश्टी पडूना म्हणून आतां चीफ ऑफिसराक सांगतलो न्ही, जे इरिग्युलरिटीज जाल्या ते आमकां आमच्या कावन्सिलाक मुखार हाडपाची गरज आसा. लोकांनी हाचे विशीं आपलें मन उक्तायलें. तशें न्ही, तुमी आतां हे कारां घेवन हांगा बसता, हांगा जर सगळी हळशीक जाल्ली आसा, त्या उदकानूच तुमकां हांगा बसयल्ले आसा. तुम्ही सांगले तांकां सांगले म्युन्सिपाल्टीचे कोण आनी तुजे कडेन टिटो व्हरना, टिटो व्हरपा येता तेन्ना तूं सांगिना. पयलो सद्याक हिंगा वास पडटा, घाण जाल्या, कंजेस्टेड जाला. लोक प्रतिनिधी हेणे हितून लक्ष घालपाचें आनी हे सगळी जी घाण जाल्या ती सगळी काडून आमकां नितळ फोणेच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू.